आज 34 तिकेटी डिक्लेअर जाल्यात आणि 6 तिकेटी ज्यो आसात ते वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्यो ते एक 2-3 दिसांनी डिक्लेअर जातल्यो. कारण आमी तशें भारतीय जनता पार्टी गोंयांत पयल्या वेळार आमी ठरयलें की 40 मतदारसंघा भितर निवडणूक लडोवप आनी 40 मतदारसंघांनी निवडणूक लडयतात. नावेली मतदारसंघात आमी पयल्या वेळाचेर ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार म्हणून आमी निवडणूक लडयतात. हाच्या पयलीं आमी वेगवेगळे अपक्ष जे आसताले तांकां आमी भायल्यान सपोर्ट दिताले. ह्या वेळार सुद्दां बऱ्याच जाणांनी आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले आनी तेंच्यांनी आपलो इंट्रस्ट दाखयलो. कांय जाणांनी आपल्या पार्टीन प्रवेशूय करता अशें सांगिल्लें. पण आमच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांचें एक म्हणणें आशिल्लें की आमी पयल्या वेळार हांगा निवडणूक लडयतात आनी ताका लागून आमच्या कार्यकर्त्यांक तिकीट दिवची म्हणून आमची सगळ्यांची हांगासरली हें आशिल्लें. आनी त्या प्रमाणे तो हांगासरलें जशें तांचें हें आशिल्लें ते आमचे सगळे गोंयचे प्रभारी मडगांव ऑफिसांनी येवन गेल्ले. हांगासरले सिक्रेट बॅलॉट वगैरे सगळो प्रोसिजर करता ताचो रिपोर्ट आयलो. तो रिपोर्ट आमी आमच्या केंद्रीय इलेक्शन कमिटी जी आसा तेंच्या समोर काल दवरलो आनी आज सकाळी एकंदर 34 मतदारसंघां भितर आज एकूण वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून आज आमचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आनी पार्टीचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग हांच्यांनी दिल्लीच्यान डिक्लेअर केल्ले आसा.